रानवटी जनावरांच्या उपद्रवा खातीर सत्तरीत्या नाल्लांच्या उत्पादनाचेर परिणाम जाला। माकड, खेती, शेकरू, माडावेल्या बोंड्यांची व्हडा प्रमाणात नाशाडी करतात। ताका लागून शेतकारांक तशेंच वेपाऱ्यांक लुकसाणीक तोंड दिवचें पडटा। पळोवया गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। देवकार्य धरून खाणा जेवणांनी नाल्लांचो वापर करतात, मात हालीं तेंपार गोंयांत नाल्लांचें उत्पादन भरपूर उणें जाला। फाटल्या 2 वर्सां पयलीं वर्साक 10,000 नाल्ल मेळटाले, मात अंदू वर्सा फक्त 400 ते 500 नाल्ल मेळ्ळ्यात। विकपाचे सोडूनच दिवप, घरात खावपाक लेगीत नाल्ल पावनात म्हूण अडवयचो भाटकार भीमराव सांगता। आता म्हाका 400 नाल्ल मेळटा, 400 ते 500 विकूंक मेळत ना। विकूंक न्हू, खावपाक म्हाका मेळना वर्सभर, अशी परिस्थिती जाली। 10,000 नाल्ल पडटात म्हाका व्हरोन सोंपा नासले नाल्ल। हांव पुजयतालो स्वता आनी कंठाळो येतालो, कामेरी दमताले कितें नाल्ल काय म्हणून, आनी आमी हांगाच विकताले। आता परिस्थिती अशी जाली, नाल्लांक लोक येता पूण नाल्ल। सध्या गांवगिऱ्या वाठारांतले नाल्लांचे प्रमाण उणें जाल्ल्यान नाल्ल भायल्यान विकते घेवचे पडटात म्हूण नाल्ल विक्रेते सांगतात। 28 रुपयांनी नाल्ल विकतो घेतलो जाल्यार तो फुडें विकपाचो कसो, असो सध्या प्रश्न तांकां पडला। हो नाल्ल हो आतां म्हारगाचो नाल्ल आमची भुसारी माण आसा आनी हो नाल्ल आमकां 28 रुपयान पडला। आता कशें विकपाचें, आमकां 34 रुपया आमी विकता। म्हारग गाडीवयल्यान नाल्ल कुसता। आतांचे हितून पयलीं आमकां नाल्ल बरें शेड्यातले नाल्ल आमकां मेळा, ते नाल्ल आतां आमकां मेळना। आता तुमी खंयच्यान हाडटा? आमी आतां तेजे येता, गाडयेन येता, ते गाडयेन मंगळारचे येता ते म्हारग पडटा। 28 रुपयान 38 रुपयान पडटा, 28 रुपयान पडटा ते। आनी विकता मागीर 34 रुपयान विकता ते। मागीर भितर तुमकां फायदो ना? फायदो ना। नाल्ल म्हणजे कितें, आतां हे नाल्ल ते 4 कुसलेले आहा भितर पयले सगळे। पयलीं तुमी हांगातल्या गांवांतले लोक सवाय मेळा, 20 रुपयान मेळा, 18 मेळा, सवाय मेळा ते। आतां ते काय ना ते। फाटल्या 2 वर्सां पयलीं 150 माडांचे 10,000 नाल्ल मेळटाले। आतां माकडांचो आनी खेत्यांचो उपद्रव वाडिल्ल्यान माडा बोंचे बोणे जमयतना नाका पुरो जाता आनी येवपी काळात गोंयांत खंय नाल्लूच दिश्टी पडचे ना, अशी भिरांत शेतकाऱ्यान उक्तायल्या। हे म्हणजे गार्डन क्रॉप म्हणजे बागायती, हांगासर म्हाजे 150 माड आहा। 150 माड आहा, म्हाका सादारण वर्साक 10,000 नाल्ल मेळटाले 2 वर्सां पयलीं। आतां परिस्थिती अशी जाल्या, वानर आनी खेत्यांनी असो उपद्रव केला की सध्या माडार चडपाची गत ना। असे बोणे प्रत्येक माडाच्या फुड्यान बोणे असे मेळटात आनी ते बोणे जमयता म्हणल्यार नाका शेवट जाता आनी त्या वानरांक खेत्यांक हाकलून दिता म्हणल्यार नाका ना तरेचे उपाय केले पूण खेती काय वचना। हेचे फुडलें म्हाका दिसता हें अशेंच जर चल्लें जाल्यार म्हाका येणाऱ्या काळान 1-2-3 वर्सांनी नाल्ल पळोवंक मेळचो ना गोंयांत, ही परिस्थिती जातली। हेजें कारण कितें, हांगासर राखतलो तरी कितके, तुमी माडांक पळया, माडांक काय ना आनी शेतकऱ्याकय काय। सत्तरी ही कृषी प्रधान म्हणटा, पूण आतां ही सत्तरी जी कृषी प्रधान आसली ती आतां नामशेष जावपाच्या मार्गार आसा। कित्याक म्हटल्यार तर जे सत्तरीचो जो मोठो पीक आसलेलो तो नारळ, नाल्ल ह्यो आतां सद्या नामशेष जाल्लेले मार्गार आसा। कित्याक तर जी रानटी जनावरां आसा तितूर माकड जावं, खेती जावं, तशेंच शेकरू आनी रानडुकर सुद्दां हे जे नाल्लाचे पिकाचे नासधूस करता। एखादो नाल्ल जर पडलो जाल्यार तो रानडुकरा कडच्यान तो खाल्लो गेलो वयता। तशेंच घराच्या सायडीक लोक वस्तीन मोठ्या प्रमाणान माकड, खेती हेंचो वावर दिसान दीस मोठ्या प्रमाणान वाडलेलो आसा आनी शेतकारांक हतबल जाला की आतां जे नाल्ल इतले मेळटाले पयलीं ते हळू हळू तेजें पीक कमी जात गेल्लें आसा आनी हेज्या फुडें नाल्ल मेळटले की ना अशें तांचो प्रश्न आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।